गोय मनीसबळ उदरगत महामंडळाच्या माध्यमांतल्यान येवपी 6 महिन्यात 6 ते 8 हजार रोजगाराच्यो संधी उपलब्ध करून दितले अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केली। तशेंच कर्मचारी भरती आयोगावरवीं सुमार 3000 तरणाट्यांक नोकऱ्यो दिल्यात। फुडल्या कांय काळात आनीक 2000 जाणांची भरती जातली। स्वातंत्र्य दीस निमतान पणजे जाल्ले कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयलो। पुराय गोया सयत पणजे लेगीत स्वतंत्र दीस व्हडा उमेदीन मनयलो। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी तिरंगो हुबोवन झेंड्याक मानवंदना दिली। तशेंच समेस्तांक स्वतंत्र दिसाची परबी भेटयली। जायत्या मळार बरी कामगिरी केल्ले खातीर पुलीस अधिकाऱ्यांक तशेंच वेगवेगळ्या खात्यांतल्या अधिकाऱ्यांक पुरस्कार भेटयले। गोय मनीसबळ उदरगत महामंडळाच्या माध्यमांतल्यान येवपी 6 म्हयन्यांत 6 ते 8 हजार रोजगाराच्यो संधी उपलब्ध करून दितले अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केली। तशेंच कर्मचारी भरती आयोगावरवीं सुमार 3000 तरणाट्यांक नोकऱ्यो दिल्यात। फुडल्या कांय काळात आनीक 2000 जाणांची भरती जातली अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगले। चवथी पयली पर्वरे फ्लायओव्हराचें उक्तावण जातले। तशेंच 2026-27 ह्या आर्थीक वर्साच्या पयल्या 6 म्हयन्यांत सरकारान 1 रुपयाचें नवें रीण घेवंक नाशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यांनी सांगले। वित्तीय वर्ष 2026-27 पयल्या 6 म्हयन्यांत आमी 1 रुपयाचो सुद्धा नवें रीण घेनासतना कार्यभार सांबाळटा ही गोंयकारां खातीर आनी म्हज्या खातीरय एक अभिमानाची गजाल आसा। फिस्कल प्रुडंट, स्ट्रॉंगर रेव्हेन्यू मोबिलायझेशन, डिसिप्लिन एक्सपेंडिचर अँड रिस्पॉन्सिबल डेट मॅनेजमेंट ह्या म्हज्या सरकाराच्यो टिकाऊ यत्न जाका लागून आमकां आयज नावलौकीक मेळटा। गांवागावींतल्यान विणिल्ले सगळ्याक एकमेका कडेन जोडपी बरे रस्ते आनी पूल बांदीत आसा। आमचे राष्ट्रीय महामार्ग फाटल्या 12 वर्सांत कशे बदल्ल्यात हाची गवाय दर एकलो गोंयकार दिवपाक शकता। फाटल्या 12 वर्सांत एकूण 299 किलोमीटरचे नवीन हायवे कन्स्ट्रक्शन गोंयांत जाल्यात। जुवारी ब्रिज, मोपा लिंक रोड, बिचोलीम बायपास, मडगांव वेस्टर्न बायपास ही कांय महत्वाची उदाहरण आसा। 10 वर्सां वयर सरकारी कर्मचारी आशिल्ल्या कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ हांकां पूर्ण वेळ सेवेन घेवपाचो निर्णय आमी घेतला आनी तांच्या भविष्याची जतनाय आमी थोड्याच दिसां भितर करतले। आमी पळयता की गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे स्थापीत करून 3000च्या पेक्षा चड भुरग्यांक आमी गोंयभरांतल्या सगळ्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवपाक शकल्यो हेच गोंय सरकारान दाखोवन दिलां। येता त्या काळात आनीक 2000 भुरग्यांक गोवा स्टाफ सिलेक्शनांतल्यान मोठ्या प्रमाणात ट्रान्सपरंट पद्दतींतल्यान सगळ्या जाणांक नोकऱ्यो मेळटल्यो हे अभिमानान मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका सांगता आसतना खूब खासा खोस भोगता। गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन ह्या नावाची संस्था पयलेच फावटी एस्टाब्लिश करून तांकां आमी अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो नोकऱ्यो ह्या गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यान दिवपाक शकले। 5000च्या पेक्षा चड भुरगे आज ह्या गोवा ह्युमन रिसोर्सांत हांगासर काम करता आसतना आमी पळयता तांकांय बी म्हणजे योग्य तो पगार आनी मोबदलो दिवपाचो सरकाराची मोख आसा। अशा पद्दतीत सरकार वेगवेगळ्या पद्दतीत नोकऱ्यो ह्यो आनीक नव्यान क्रिएट करीत आसा। आणि ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन आणि त्याच बरोबर वर्क चार्ज या डिपार्टमेंटा अंतर्गत आम्ही फुडल्या येता त्या 6 म्हयन्याच्या भितर आमकां खात्री आसा की 6 ते 8 हजार नोकऱ्यो ह्यो आनीकूय बी आमी निर्माण करपाक शकतले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।